केपें महाविद्यालयाची निवडणुकीक राजकीय रंग लागलो। ह्या निवडणुकीत भाजपा पॅनलाक पुरायपणान अपेस आयले आणि अपक्ष पॅनलाचो विजय जालो। इतले मजगती निवडून आयिल्ले पॅनलाचे गितेश नाईक आणि संकेत कुट्टीकर हांणी चरण देईकराचे अपहरण केला अशी कागाळ पुलिशेंत नोंद जाली। उपरांत अपहरणाची चर्चा सुरू जाली। महाविद्यालयीन वेंचणुकांक राजकारण्याचो रंग येता म्हण थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। आयटेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका इलेक्शनाक वोट करपाक मेळना। कसली इलेक्शन? UFR इलेक्शनाक वोट करपाक मेळना, सो हांव लेट पावलो। सो हांव प्रिंसिपला कडेन गेलो, कितें करूं, पुलीस कंप्लेन करूं काय कितें करूं म्हणून विचारपाक गेलो। सो प्रिंसिपल म्हणपाक लागलो, आपूण एक लेटर बरोवन दी एप्लिकेशन, आपूण ते युनिवर्सिटी धाडटा आनी तुमी एक NC करा। सो हांव दत्तू म्हणटा भुरग्याक NC करपाक गेलो। NC करपाक गेल्ले आसतना थंय वयतकीर म्हाका कांयच कळना। NC हांव फर्स्ट टायम पुलीस स्टेशनार गेला। सो NC तेणी केली, तेणे एप्लिकेशन बरोवन दिलें, तेका फोन येयलो, तो गेलो। सो मागीर म्हाका एक स्टेटमेंट घेतलें। मागीर हांवें तें स्टेटमेंट सांगलें बरे भशेन, म्हाका गितेशान कोणी कांय केलें ना, हर्ट केलें ना, कांयच केलें ना, म्हाका फकत व्हेलो आनी हाडलो म्हणून। आनी मागीर लेट पावलो तो एक जालो आनी मागीर तेंच्यांनी कांयच केलें ना। सो मागीर म्हाका तेंच्यांनी ती सांगलें FIR केली म्हणून। ते FIR म्हणून म्हाका खबर नाशिल्लें। सो तेंच्यांनी FIR केली। कितें लेट कित्याक पावलो? कितें जालें इलेक्शना टायमार? इलेक्शना टायमार मिन्स तो म्हाका सांगपाक लागलो, आपूण कितें गितेश सांगपाक लागलो आपूण कितें सांगता। सो तो म्हाका घेवन गेलो, हांव गेलो गाडयेन बसून। तूं स्वता बसलो गाडयेन? हां, गाडयेन बसून गेलो। सो गाडयेन बसून वचून येता म्हणल्यार आमकां टायम जालो आनी इलेक्शनाक वोट मारपाक मेळना। म्हळ्यार तुका मुद्दम अशें ताणें हाडयलें ना? फोर्स स्वताहून तेजे बरोबर गेल्लो? स्वताच्यान गेलो। आनी NC कितें बरयलें तुवें? NC हांवें सांगलें फकत हांव तेजे वांगडा गेलो, हांव लेट पावलो, सो वोट करपाक मेळना म्हणून सांगलें। वोट करपाक दी म्हणून? हय, वोट करपाक दी म्हणून। बट NC जेन्ना केल्ली पळय तुवें, ती तुवें वाचलेली? ना, हांवें ती गडबडी आशिल्लो, सो हांवें ती डायरेक्टली सायन मारली। तुवें कितें म्हणूंक सोदता? पुलीस स्टेशनार रॉंग केस जातली म्हणून? हांव NC करपाक गेलो। म्हाका कितें फर्स्ट टायम म्हाका खबर ना कितें NC आनी कितें FIR म्हणटा ती। सो हांव NC करपाक गेलो। सो म्हाका तेंच्यांनी गायड करपाक आशिल्लें, ही FIR बाबा ही रजिस्टर्ड जाली जाल्यार एक फावट प्रॉब्लम जातले म्हणून तेंच्यांनी सांगपाक आशिल्लें। सो तेंच्यांनी सांगना। मी फाटली 2 वर्सां जाली हे गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सील इंडिपेंडंट म्हणून झगडटा आनी जेन्ना असल्यो गजाली जाता म्हाका सांगा ते इलेक्शन जाय तरी कित्याक? इलेक्शनाची गरजूच ना। तुमी जर रुलींग पार्टीचो तुमी जर फायदो घेतलो, तुमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचो फायदो घेतात आनी अशे तरेन भुरग्यांक त्रास करतात जाल्यार इलेक्शनां नाकाच ही। तुमी जर इलेक्शनां करतात जाल्यार सारकेंच भुरग्यांच्या लेवलाचेर इलेक्शन वचूनी, ना आमदारांच्या लेवलाचेर, ना तुमी पार्टी पॉलिटिक्स इनवॉल्व करपाक जायना। असल्यो गजाली जावपाक जायना। आयज जो आमचेर आरोप जाल्ल्या की आमी ह्या भुरग्याक किडनॅप केले म्हणून, तो हितून सत्य कांय ना। आयज काल पुलिशेन आमकां भितर एक रात भितर दवरलो, आयज फूल दीस भितर दवरलो। हेजेर आमचेर असलो परिणाम येयला की आमकां फॅमिली सफर जाली। वयता आमकां एक दुसरे नजरेन पळयता। हेतून आमचेर आयज कितें आमी चालू करतले थंयच आमकां हेंच्यांनी काबार उडयला आमकां। आयज कित्याक आमी फ्युचराक कितें करतले जाल्यार हेंच्यांनी आमचेर एक स्टॅम्प दवरला कितें आमी किडनॅप केलें म्हणून। सपोज हांवें ह्या भुरग्याक किडनॅप केला तर तो भुरगो आमच्या वांगडा आसनाशिल्लो। तो भुरगो आमगे फ्रेंड, आमच्या वांगडा शिकता। BJPचे तेंच्यांनी ह्या भुरग्याचेर प्रेशर घालून हेका आमच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट दिवपाक लायलो की बाबा तूं तेंचे स्टेटमेंट दिना जाल्यार आमी तुका त्रास करतले, तुका मारतले। तो थोडे जे BJP भुरगे तो प्रज्योत गांवस म्हणून एक शेळडे भुरगे, ताचो बापूय सरपंच, दुसरो किशन सावंत काकोडेचो, तिसरो ओमकार वस्त म्हणून जो कुडचडे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर, आनी चवथो दत्तराज नायक हो प्रेस रिपोर्टर। हे 4 जाणांनी मेळोन तांकां बॅक सपोर्ट केलो। कुडचड्या आमदारान सपोर्ट करून ह्या भुरग्याचेर त्यांनी प्रेशरायज जावन तांकां कंप्लेन दिली। ह्या भुरग्याक खबर सुद्दां ना की बाबा रेजिस्टर जाल्यार कितें जातलें, FIR जातलें कितें जातलें। ताका भिवन तेंच्यांनी बाबा कंप्लेन करपाक लायली। BJP गव्हर्मेंटा म्हणटी तेका खंयच्या लेवलाचेर तेंकां कितें करपाक जाय म्हणटा कोणा कोणूय एक मनीस जालो जाल्यार त्या भुरग्यान चुकयलें जाल्यार तेका चूक जाल पासून जाल जाल्यार त्या भुरग्याक हांक्या घेवन समजायत तेका हे भाशेन कोनाका। दुसरी फावट हे भाशेन केलें जाल्यार तुका आपूण पनीश करतलो, मारतलो, कितें अशी धमकी दिवन धाडपाक जाताली, पूण तेश केलें ना। आमकां हें कळ्ळो की सगळे MLA आनी मिनिस्टरांनी BJPच्या मिनिस्टरांनी तांकां फोन येयले। तो कोणाक सांगता आमकां फक्त CMाक फोन येवपाक उरलो म्हाका। दीस इज व्हेरी बॅड। आनी अशें करून हें राजकारण कशें कोत्ताय म्हणटा कळना। आनीकूय पार्टी आहल्यो राजकारण केल्या तेणें, पूण हे भाशेन येसले ल्हान लेवल ह्या लेवलाचेर कोण गेले ना। दीस इज द फर्स्ट टायम। डिसग्रेस, सामकी डिसग्रेस। हे भुरग्यांक फ्युचर काबार करपाक सोदता ते।